नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून सेगीत दुसऱ्या दिसा गोंयांत आशिल्ल्या प्रवाशांचेर जालो परिणाम। दाबोळी विमानतळाचेर 38 उड्डाणां मदली 31 जाल्यात रद्द, जाल्यार 7 उड्डाणां आसात चालू। पेडणे भाजपाच्या फुडाऱ्यांमदी चल्ला कुफुसा। तोडच्या भाजपाच्या विरोधात बाबून आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान खुबाळ आमदार प्रवीण म्हणटा बाबू जाला जाणटो। आरजीपीच्या 14 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाली जाहीर। बिरेस्ताराच आरजीपीन पहिली 12 उमेदवारांची वळेरी केल्ली जाहीर। आता मेरेन वट्ट 26 उमेदवार आसा रिंगणात। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आणि आरजीपीच्या युतीची गाठ सुटना। काँग्रेस म्हणटा ठाकरे वांगडा बसका जाल्या उपरांत घेतले निर्णय, जाल्यार आरजीपी म्हणटा अजून युती विशीं कितली पळोवपाची वाट। पणजे जुंता हाऊसाच्या पार्किंग सुवातेत पार्क केल्ल्या सरकारी स्क्रॅप गाडयेत सापडले अनवळख्याची कूड। पणजे पुलीस करतात फुडलो तपास। आणि आरबीआयन 0.25% देंवयलो रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसीच्या बसकेत जालो निर्णय। गव्हर्नर संजय मल्होत्रान दिली माहिती। खबरो विस्तारान। इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसा प्रवाशांचेर परिणाम जाला। शुक्रारा 5 डिसेंबराक इंडिगोच्या व्यवस्थापन चुकांचो परिणाम गोंयांतल्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर विस्कळीत जाल्ल्यान वेळापत्रकात मुखेलपणान दिसून आयला। दाबोळी हांगा 38 उड्डाणां मदली 31 रद्द जाल्यात, जाल्यार 7 उड्डाणां चालू आसात। प्रवाशांच्यो सगळ्यो सुविधा आनी रिबुकिंगाची व्यवस्था जाग्यार आशिल्ल्याची अपडेट इंडिगो फ्लायटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। इंडिगो विमान कंपन्यांच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसाय प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडले। शुक्रारा 5 डिसेंबराक गोंयच्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर इंडिगोन केल्ल्या व्यवस्थापन चुकीचो परिणाम वेळापत्रकात स्पष्टपणान दिसून आयला। दाबोळी विमानतळ प्रशासना कडल्यान सकाळी 11:15 वरांचेर मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 38 नियोजित विमानांतल्यान 31 विमान सेवा रद्द जाल्यात, जाल्यार मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान 3 विमान सेवाय रद्द जाल्यात। एकाच दिसा दाबोळी विमानतळार 19 विमान सेवा रद्द जाल्यान प्रवाशांक व्हड असुविधा जाल्या। फकत 7 विमान सेवा सुरू आसात। रद्द केल्या विमानात रायपूर बंगळुरू वट्ट 5, इंदोर 2, अहमदाबाद 2, नवी दिल्ली 2, हैदराबाद 3, मुंबई, भोपाल, जयपूर, सुरत आणि चेन्नई ह्या महत्वाच्या मार्गांचेर उड्डाणाचो आस्पाव आसा। ते भायर मोपा विमानतळावयल्यान नवी दिल्ली 6E542, बंगळुरू 6E6075 आणि हैदराबाद 6E6124 कडेन वचपाची 3 विमानां रद्द केल्यात। तशेंच ह्या चुकीच्या व्यवस्थापनाक लागून तिडकल्ल्या प्रवाशांचे बऱ्योच आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयला। एक ही एयरलाइन की मोनोपोली इतनी नहीं होनी चाहिए, सभी को सरीखा रेट करना चाहिए। आप भी वही फ्लाइट में है सर? अभी उनके साथ ही हो, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ मोनोपोली का इश्यू हो जाता है, एक सब पूरा देश को हिला दिया है ना। हाँ सही। इतना ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होता है। तो कस्टमर केयर भी इनका नंबर नहीं उठ रहा है। आपको फिर बुकिंग ही नहीं करनी चाहिए। आप मॉर्निंग में मैसेज भेज रहे हो कि फ्लाइट कैंसिल है, रिफंड कर देंगे। रिफंड से हम क्या करेंगे? हमें कितनी मतलब असुविधा हो रही है। मेरा तो पैर का ही ऑपरेशन है, मैं तो कैसे भी करके इनको भेजना चाहिए। आपका ऑपरेशन शेड्यूल्ड है अभी मैडम? क्या है शेड्यूल? मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन है, मुझे यहाँ नहीं कराना था, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वो बोले भोपाल में आप आ जाइए, मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है। अब मैं कैसे पहुँचूंगी? आपका फ्लाइट कहाँ पर का था मैडम? यहीं से ही था, भोपाल के लिए। हाँ। अभी स्टेटस क्या दिखा है? शेड्यूल कैंसिल? कैंसिल। कोई रिस्पॉन्स आया उनसे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बात करने ही तैयार नहीं है। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन था आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं कैंसिल के पहले? कोई सुविधा यहाँ आके पता चला। कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कोई नहीं, फ्लाइट? कुछ भी नहीं। या वो हमें कनेक्ट करके भेजें या कैसे भी करें, लाइन पे बच्चे लगे हैं, पर बाकी कोई करने तैयार नहीं। I'm suffering. I had a high, impression about Indigo, and it is not up to the mark now. I'm very bad. I'm feeling very bad. Where was your flight scheduled for, sir? Where were you supposed to go?
Bangalore. The flight is cancelled now? Yes. And since 4 years I'm traveling. मेरा ऑपरेशन है Now I'm chronic, non-alcoholic chronic pancreatic patient. I'm severely suffering. And now I don't know where to go. I have to request some my relatives and I will go and stay. Tomorrow different flight I have इसके पहले भी change first time. It never happened ले क्यों रहे हो in 4 years. सर दिल्ली से हम यहाँ पे शादी के लिए आए थे और इंडिया वालों ने कोई मैसेज नहीं करा, कोई कॉल नहीं करा, कोई भी इन्होंने बताया नहीं। पहले से 11 बजे तक इनकी फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रही थी, अब एकदम से कैंसिल दिखा रही है। हम पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं, कोई रिशेड्यूलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको इससे कोई बढ़िया तो- इम्पोर्टेंट काम था कोई? सर हमें तो कोर्ट प्रोसीडिंग करते जाते हैं ना, हम तो बताओ अर्जेंट कार से भी नहीं जा सकते, टाइमिंग इतनी है दिल्ली की, क्या करेंगे हम बताओ। कोई कोर्ट का प्रोसीडिंग था आपका? हाँ जी सर, तो अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ बता ही नहीं रहे, लाइन में लगे रहो, 3 घंटे बाद नंबर आएगा। आपको कोई प्रायर इंटीमेशन था? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, इंडिगो वाले तो बोल रहे हैं कि सबको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कोई मैसेज वैसेज कोई कुछ मैसेज नहीं? नहीं, कोई रीशेड्यूल करने का कोई प्लान बताया है? कुछ अभी कुछ नहीं बता रहे, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब इन पे क्रू ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, बेच दो एयरलाइन, कोई और तो चला लेगा अच्छी सी। लग रहा है आपको मोनोपोली होगी? पता नहीं सर क्या है, विजय माल्या की तरह ये भी उड़ने वाला है, पैसे लेकर। चलो ठीक है सर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत वेंचणूक पूण आतांच पेडण्यां तोरशा वाठारांत कोल्ड वॉर चालू जाला. भाजपाच्या बाबू आसगांवकारान भाजपाच्याच विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान राजकारण्या मदीं वीज कोसळ्ळ्या. बाबू पार्टीचेर अन्याय करता तशेंच बाबू आतां जाणटो जाल्ल्याची टिका आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्या. पळयात. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची बरीच धांवपळ चल्ल्या, पूण ह्या वेंचणुकेचो पेडण्या तोरशा वाठारांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यां मदीं बरेंच कोल्ड वॉर पळोवपाक मेळटा. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवाची वळेरी जाहीर केल्या. पूण ह्या उमेदवारी वळेरींचेर पेडण्या तोरशा वाठारांतल्या लोकांनी आनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान नाराजगी उक्तायत भाजपाच्याच उमेदवाराच्या विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर सभेत उबो केला. हांवेन फकत भाजपाक खंय चुकला ते दाखयला अशें म्हणत भाजपान दवरिल्ले उमेदवार फाटीं काडचो अशेंय बाबून सुचयला. मजगती भाजपाच्या पेडण्याच्या आमदारान प्रचाराचो नाल नेटान फोडला, तशेंच बाबूचेरय बाण मारला. बाबू आतां जाणटो जाला, तेका आतां उगडासूय सारको उरना खंय. आयज ज्या पार्टीन तो आसा त्याच पार्टीचेर तो अन्याय करता. बाबूच्या उमेदवारान समज फॉर्म भरले जाल्यार तुमीच पळयात बाबूची हालत कितें जातली ती, अशें आतां आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगले. आतां पेडण्या जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेची रेस विरोधकां मदीं उरली ना. आतां सत्तेत आशिल्ल्या भाजपा मदींच उमेदवारां वयल्यान रेसींग सुरू जाल्या. आतां कोण बाजी मारतलो, कोणाचे कितले हाल जातले हे 22 तारखेच्या निकाला उपरांतूच कळटले. पळयात बाबू आसगांवकार आनी आमदार प्रवीण आल्लेकाराचे स्टेटमेंट. ना हो अपक्ष कॅन्डिडेट आणि बीजेपी कडेन माझी रिक्वेस्ट आसा की तो कॅन्डिडेट ताणें दवरला ताका विड्रॉ करपाचो आनी ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो. एज ए बीजेपी बाबू आसगांवकर तांकां अपील करता. हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवं शकना, त्या म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले आनी लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयलां की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचेर लाद नाका. तेजें कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. पळय म्हाका एक्चुली तेजें उलोवपाचें ना, कित्याक सद्या तो आतां तुमकां खबर आसा जाणटो जाल्ला, तेजी विचारूय कितें हें जाल्लें आसा, ताका म्हाका दिसता उगडासूय रावना सारको. आयज ज्या पार्टीन तो रावन त्या पार्टीचेर BJP सरकार म्हणटा आपूण, म्हणजे तेणी विचार करचे ज्या पार्टीन रावन तेजेर अन्याय करता त्या पार्टीचेर. आयज पार्टीकूच लागून आयज तो आयज हें आसा जे आयज असो तो उलयता, जे आयज आमी दुसरो उमेदवार दवरतलो. तो समज उमेदवार हांव तुमकां हें दिता, जे उमेदवारान तेणी फॉर्म भरले जाल्यार बाबूची हालत कितें जातली ती तुमी पळोवची. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर.
जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन 14 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. बेरेस्ताराच आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आता मेरेन आरजीपीन 26 उमेदवार जाहीर केल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन आनी 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. बिरेस्तारास आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. आता मेरेन आरजीपीन 26 उमेदवार जाहीर केल्या. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षान जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर युती करपाचे आश्वासन दिवन आनी उपरांत स्वताचे उमेदवार जाहीर करून आपणाक फटयला असो दावो आरजीपीचे मुखेली मनोज परब हाणें केल्लो. ते उपरांत उमेदवाराची निवड करपा खातीर पक्षाची बसका आपयली. आता 14 उमेदवारांची घोषणा जाल्या. उत्तर गोंयांत धारगळे अनिल हरमलकार, कळंगुटे अनया कांदोळकार, सुकूर तिवोतिनो, जॉन फेलिक्स लोबो, रेस मागोस आल्लेनी ब्रागांझा, पेना द फ्रांस रोहन धवडे, चिमला दीपिका काणकोणकार, नगरगांव निलेश गांवकार हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव गांजे निरुपा गावडे, राय आंतोनेता फेर्नांडीस, कोलवा एंथोनी रॉबर्ट्स, वेळी डेगली फेर्नांडीस, सावड्डे स्पनेश गांवकर, धारबांदोडा गितेश गांवकर आनी कुठ्ठाळे अंजेलिनी तेलीस अशी दुसऱ्या वळेरीत जाहीर जाल्ले उमेदवारांची नांवां आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या तरी आसतना अजून मेरेन गोवा फॉरवर्ड आरजीपी आणि काँग्रेस हांचे मदली युतीची गाठ सुटना. आरजीपीचो विरेश बोरकार म्हणटा अजून कितली म्हणून वाट पळोवपाची. काँग्रेसीचो फाल्यां केन्नाच उजवाडना. जाल्यार काँग्रेस म्हणटा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे बरोबर परतून चर्चा करून युतीविशीं निर्णय घेतले. युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले. आमी आरजीपीच्या जापेची वाट पळयतात. अजून मेरेन आरजीपीन जाप दिवंक ना. पळयात पुराय बातमी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी आरजीपीन युती करपाचो निर्णय घेतिल्लो. जाल्यार आपान हे वेंचणुकेत एकला चलोवची भुमिका घेतिल्ली. मजगती युती करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत काँग्रेसीन कोणाक सांगिनासतना आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. ताचे उपरांत आरजीपीनूय बेरेस्तारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. तशेंच शुक्रारा आरजीपीन आनी काँग्रेसीन आपापली दुसरी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन आनी काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारी वळेरेंत चडशा समान मतदारसंघांनी आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. उपरांत शुक्रारा सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान आरजीपीच्या उमेदवारान उमेदवारी अर्ज भरलो. ते वेळार पत्रकारांनी युती विशीं आमदार विरेश बोरकाराक प्रस्न केले तेन्ना तांणी सांगले वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीचे युती विशीं फाल्यां निर्णय घेतले हेच सुरू आसा. काँग्रेसीन फाल्यां करीत युती विशींच्या निर्णयाक कळाव केलो. वेळ उणो आशिल्ल्यान आमी 2 पावलां फाटीं पावल्यात. देखून आनीक वेळ वगडायनासतना आमी 26 मतदारसंघांनी उमेदवार जाहीर करून उमेदवारी अर्ज भरल्यात. युती विशींची फुडली म्हायती पत्रकार परिशद वरवीं सांजमेरेन कळयतले अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरान आमचे रेव्होल्युशनरी जाता. आमचें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालूच आसा. आनी तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबल आसा. आनी इतले आसून पासून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली आमची जी अप्रोच आसली ती रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी फॉयल जे फॉर्म फिलींग आसा ही आयज आमी केली, नॉमिनेशन फायलींग केली. आनी आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा. आनी जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स. आमी सगळे मेळून पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारकें ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो. आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा. टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयच्या दिसा केल्ले आसा. सो हे कित्याक लागून केला, कशें केलां हेजी सगळी थोरायन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी मजगती युती भितर ज्या मतदारसंघाचेर चर्चा चालू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आमी 22 मतदारसंघात उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. मात ज्या मतदारसंघात काँग्रेसीची सत्ता आसा तो मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो हक्क. शेनवारा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे गोंयांत येतले. ताचे बरोबर बसका जाले उपरांत युती विशींचो निर्णय घेतले. तशेंच आमी आरजीपीक युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले तरी आरजीपीची अजून मेरेन जाप ना अशी जाप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विरेश बोरकाराच्या आरोपांक दिल्या. अमित बाब आयज विरेशान आयज सकाळी स्टेटमेंट दिला की काँग्रेसी वटच्यान खंय तरी लेट जाता, डिसिजन घेवपाक काँग्रेसी वटच्यान लेट जाता. प्रपोजल दिल्यार 8 दीस जाले. लेट कशें तर काउंटर प्रपोजल येवपाक जायना.
तुम्ही प्रपोजल दिल्ले आसा आणि काउंटर प्रपोजल 8 जी लेट करता ते हांव नको ते प्रोसेस लेट तुम्ही म्हणता 8 दीस जाले म्हणता 8 दीस झाले पण अजून आरजी कडल्यान प्रपोजल येवना अशें सी लेट्स नॉट सेन्सिटाइज दीस इश्यू व्हेरी क्लियर की आम्ही जी सिटां जाचेर देर वॉज नो डिस्कशन देर वॉज नो डिस्प्यूट दॅट वी हॅव रिलीज नाव बॅलन्स आय टोल्ड यू अबाउट 23 सीट्स आउट ऑफ विच सर्टन सीट्स विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड इज देअर so that we will discuss with him and we'll take a final call tomorrow. मजगती सांज जावन गेली तरी आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवंक नाशिल्ली आणि उमेदवार कित्याक जाहीर केले हाची सविस्तर माहिती तांच्यांनी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा पणजे जुंता हाऊसाच्या पार्किंग सुवातेत पार्क केल्ल्या सरकारी स्क्रॅप गाडयेत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली. या कुडीची वळख अजून मेरेन पटूंक ना. पणजे पुलीस फुडलो तपास करतात. आरबीआयन रेपो रेट 0.25% वयल्यान देंवन 5.25% हाडला. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीचे बसकेत हो निर्णय घेतला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी हे विशींची म्हायती दिली. रेपो रेट देंवयल्ल्यान 20 वर्सांच्या 20 लाखां मेरेनच्या रिणावेलो EMI 310 रुपयांनी कमी जालो जाल्यार 30 लाखां मेरेनच्या रिणावेलो EMI 462 रुपयांनी देंवतलो. गुन्यांचो सोद आणि हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेचे उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. देशभरातली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हण ज्या पुलीस स्टेशनाची निवड जाल्ली आसा ते दिवचल पुलीस स्टेशन राज्यातले एकमेव पुलीस स्टेशन थारिल्ले आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाच्या एके टिमीन फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यात देशभरातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या कामगिरींचो सर्वे केल्लो. ह्या सर्वे उपरांत दिवचल पुलिशेच्या कामगिरीची दखल घेवन हे टिमीन दिवचल पुलिशेची 5वे सुवाती खातीर निवड केल्ली आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिवचल पुलिशेन वेगवेगळ्या गुन्यांचो सोद लायतनाच क्रायम रेट नियंत्रणात दवरपाक येस मेळिल्ले आसा. ते भायर चायल्ड फ्रेंडली रूम, जिम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून पुलीस स्टेशनाचो दर्जो लेगीत वाडयल्लो आसा. हे कामगिरीची दखल घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या हे टिमीन दिवचल पुलिशेची खासा निवड केल्ली आसा. तेन्नाचे उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV आणि पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलिशेन ही यशस्वी कामगिरी केल्ली आसा. दिवचल पुलिशेची देशभरांतल्यान 5व्या सुवातीचेर निवड जाल्ल्यान वेगवेगळ्या थरावयल्यान दिवचल पुलिशेचे अभिनंदन जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत सुरू आशिल्ले स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेत चुकी आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केला. सगळ्यात चड फटको NIR मतदारांक बसतलो. ऑनलायन पद्दत उसरां सुरू जाल्या. तशेंच आधार कार्ड इलेक्शन कार्डाक लिंक आसप गरजेचें आशिल्ल्यान गरजेची प्रक्रिया वेळार पुराय करप कठीण जाल्या. देखून NRI खातीर 3 म्हयन्याची मुजत वाड दिवपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केल्या. ट्रेडिशनली जे पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल म्हणजे आपल्याक वोट घालचो ना तो कसो तरी भायर पडचो अशा हेतून हे सगळे प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे बिकॉज एंटायर एक्सरसाइज चल्ला
हो प्रोसिजरल एक्सरसाइज. आमचो जो रायट आसा इट इज अ सबस्टेंटिव्ह रायट गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. हो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां इतली वयतली. दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. हो कॉन्स्टिट्युशनान दिला आनी कॉन्स्टिट्युशन आमी आमकांच दिल्ले लोकांनी. ज्या दिसाक कॉन्स्टिट्युशन आतां हालींच आमी कॉन्स्टिट्युशन डे नोव्हेंबरान जेन्ना ऑब्जर्व केल्लो तेन्ना हे परते मुखार हाडटा. सो कॉन्स्टिट्युशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा. बरेच लोकांचे काडपाच्या रस्त्यार आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना हांव बी आसतालो ह्या सिस्टमान तेन्ना आमी आउट ऑफ द वे वचून वोटरांक एनरोल करपाचो प्रयत्न करताले. कित्याक तेन्ना इलेक्शन कमिशनां जी न्यूट्रल आसताली चडशी तेन्ना जाय आसले वोटर एड जाल्ले. पण फर्स्ट टायम वी आर सीइंग दॅट देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिलीट. म्हणून दिस इज अ फायट बॅक. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आपूण कांयच म्हत्व दिना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोम्साचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीक सरकारान कसलोच अधिकार दिवंक ना. फाटल्या 5 वर्सांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी कसली उदरगत केल्या ती दाखोवची अशें आव्हान एल्विस कोम्सान केलां. I don't give any importance to these ZP elections. लोक म्हणटले इट इज व्हेरी स्ट्रेंज बट हांव सांगता कित्याक सांगता. आज आमच्या मुखार मेन विशय जो आसा तो SIRाचो. कोण उरतले कोण भायर पडटले दॅट इज ऑफ ग्रेटर कन्सर्न. आनी इलेक्ट्रोल रोलान जर उरले जाल्यारूच वोट मारपाचो न्ही तो फुडाराक. सो हितून भितर ZP वॉट इज ZP. तुमी सरकारान तांकां एक कसलो पावर दिवंक ना विच इज प्रिस्क्रायब्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट. अजून दिवंक ना. तुमी पंचायतीन कांय पावर दिवंक ना. खंयच्याच विशयाचेर ZP आपली भुमिका मांडिना. आतां गोंयांत गुंडाराज इतलें वाडलां. काल एकटो दांडो घेवन खंय तरी नॉर्थ गोवा बुडयता कोणाची गाडयो फोडटा. तोच तो एल्टन उलयलो तो. आज तुम्हीच MLA म्हणटा आतां की आमकां लॉस दिसता म्हणून MLA. सो दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड. आनी तितून तुमी ZP एलायन्स फुटप घडप इट मेक्स नो सेन्स. ZPंतल्यान आज लोकांक कितें फायदो जाला ताचो 5 वर्सांचो कोणी तरी आढावो घेवन एक मुखार हाडूंक जाय आसलो की बाबा तुमकां लास्ट टायम आमी 5 वर्सां दिल्ली. तर ह्या दोन्ही ZPंतल्यान कितें निष्पन्न जाला. वॉट इज द बेनिफीट टू द कॉमन मॅन हे आय हॅव नॉट सीन. सो कित्याक म्हणून व्हडलें लावन घेवपाक जाय. कित्याक म्हणून तकली फोडपाक जाय ह्या ZPचेर. आय विल से रादर तुमकां जर वोट मारूंकूच जाय चूज अ कॅन्डिडेट ऑफ युअर चॉयस हू कॅन डू समथींग. देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट पार्टीज एनीमोर एटलीस्ट इन द ZP. कित्याक त्यो पार्टी दिस इज लोकल बॉडी इलेक्शन. पंचायत म्युनिसिपालिटी ZP these are local bodies. लोकल बॉडीचा पुरते उरून वाय यू आर ब्रिंगिंग द पार्टीज हियर. So my clear message to the people of Goa is बिश्तीत तकली झरोवन घेनाका हेजेर ZPचेर. फोकस घाला उरले ते 6 दीस SIRान तुमचें नांव उरतलें काय ना तें. तुमचे शेजाऱ्याचें उरतलें काय ना तें. आनी ते कोणूय जावं कोणचे पार्टीक वोटींग करपी लोक आसूं तांकां पयलीं वोटर म्हणून सांबाळा. दॅट इज माय मेसेज. गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारित केल्या उपरांत सोनसोड्यार उक्तडार उडयल्ले सॅनिटरी पॅड आनी डायपरांचो मडगांव पालिकेच्या कामगारांनी तांचेर मातयेचो भराव घालून विलो लायलो. सोनसोडा कोयर प्रकल्प कांय वर्सां जालीं बंद आसा. हाका लागून वोलो कोयर काकोडा सुको कोयर नेसाय प्रकल्पांत आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटात. मात सॅनिटरी पॅड आनी डायपर ह्या सारकिल्लो कोयर जो कुणेय प्रकल्पांत धाडटात तो कांय म्हयन्यासावन धाडप बंद केल्लो. ताका लागून वाठारांत घाणीचें साम्राज्य निर्माण जाल्लें. हे प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खर कारवाय करची अशी मागणी सावियो कुतिरून केल्या. काल आम्ही एक्सपोज केल्ले कशे भाशेन सॅनिटरी वेस्ट म्हणजे डायपर्स जावं सॅनिटरी पॅड जावं लार्ज क्वॉन्टिटीज 1 आनी 2 पोतींनी लार्ज ट्रकांनी ट्रक म्हणल्यार जाता. म्हणजे इतले म्हयन्याचे जे कुंडाय धाडूना ते सगळे एक्युमुलेट जाल्ले ते. आणि स्कूल मनोविका स्कूल सामकें हार्डली 3 मिटर आसा मुखार थंय डंप केल्ले. आज कितें काय म्हळ्यार तांबडी माती काडल्या आनी ताजे लेवल करून घेतला. कित्याक कांय जावना अशें म्हण दाखोवपाक. सो हें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कोण विचारपाक सोदता. सी देर आर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गायडलायन्स. सॅनिटरी वेस्ट आहा ते कशे भाशेन डिस्पोज करपाचो सायंटिफिकली. कित्याक हातूंत जायते भाशेन केमिकल्स आसता हार्ड मेटल्स आसता. हे सगळे जमनीन वचोन पोल्युशन जाता फॉर वॉटर टेबल जावं इवन पर्क्युलेट करून. हातूंत हेंवूय नोट केला आसतलें थिंग एक रिटेनिंग वॉल काम चालू आसा आनी ताका सीप हॉल्स आसा. म्हणजे उदक कितें सांठून उरलें जाल्यार तें भायर पडपाक. आतां हें सगळें जे पावसा उदक जेन्ना ह्या हितूंतल्यान मिक्स जावन तें उदक भायर सरतलें सगळे वाटेन पोल्युशन हें. सो हे कांय समजना म्हाका इतले प्रमाण हायकोर्टाचेर इवन डायरेक्शन्स आसा हे कशे भाशेन मॅनेज करपाक तें सुद्दां तुमी कंटेम केल्ल्या भाशेन जाता. दीस इज टोटल दिसींग एंड आय कांट अंडरस्टँड की चीफ ऑफिसरूय कशें हें करता एलाव करता असले प्रकरण.
सो हेजेर आमी बी ऑफिशियली कंप्लेन करतले इन फ्रंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गरज पडली जाल्यार आमी एक लेटर पेटिशन सुद्दां करतले हायकोर्टाक की हे भाशेन हे कारभार चलता म्हणून मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो स्कूल आसा इतली लागीं सामकें म्हळ्यार ते सामकें लिपोवपा सोदता कांयच करूना म्हणून स्कुला भुरग्यांक इफेक्ट जावपा न्हय. शिरसय थिये वाठारात कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. म्हापशेसान थिये वाठारात येवपी कारेन अस्तोळेच्यान येवपी मोटरसायकल चालकाक नेटाचो धक्को दिलो. हाका लागून मोटरसायकल चालकाक गंभीर दुखापत जाली. ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केला. कोलवाळे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. नवलो पळय ही HR गाडी तो फुल स्पीडीन आमकां सगळ्यांक ओवरटेक करीत येयला. विदाउट इंडिकेटर तेणी डायरेक्ट गाडी भितर घेतला आनी फुडल्यान टू व्हिलर घेवन मावशे चेडो येतालो तेजे हाडलो तो धक्को दिलो तेणी. अरे लागला ताका चड? लागला तेच्या तोपार फुटला हो हात सुटलाय तो आनी चोपन पांयांक बी लागला हेच्या शिरसय पडटा डायरेक्ट भितर येयला तो विदाउट इंडिकेटर म्हापशेच्यान म्हापशेच्यान येयला तो डायरेक्ट येयला पळय हायवे वयल्यान तो रायट सायडीन भितर घेतालो म्हणजे सायड लायट बीन काय मारूंक ना स्पीडीन आहलो फुल स्पीडान फुल टायर्ड आहा तो ड्रायव्हर टायट आहा दोग जाण आहले स्पॉटार एकटो सायडीन पडले तो नाच जालो हांगा आमी एम्बुलन्सीन ताका घालता आमचो ओके आणि हो आहलो तो फुल टायर्ड आहा त्या खातीर मेडिकलाक आमी बांबोळे हेतून एम्बुलन्सीन घालून येला म्हणजे आमचो एकटो इंजर्ड आहा टू व्हिलर वालो हो जो गाडी चलोवपी आहा पळय तेका येला गाडीन घालून तो पळत म्हणून आमी ताका कोण वळखना तो अस्नोडच्यान ते कांसा बुडयला पेट्रोल पंपार वयतालो HP पेट्रोल पंपार कामाक वयतालो काय तो कामाक आहलो कामाक सुटलेलो घरा वयतालो ना तो पेट्रोल पंपार तेच पेट्रोल पंपार पयली पासून थंयच घालता पेट्रोल तो त्याच पंपार वयतालो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.